भारताचो आदलो प्रधानमंत्री काँग्रेसीचो फुडारी राजीव गांधीची आज 27वी पुण्यतीथ। प्रदेश काँग्रेसीन पणजे काँग्रेस हावसांत सर्गेस्त राजीव गांधीक आर्गां ओंपलीं। राजीव गांधीच्या आधुनीक भारता खातीर मोठें योगदान आसा आनी तोच आधुनीक भारताचो शिल्पकार म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी उलयले। खूबशे आमचे काँग्रेसमॅनां मिळतात की आमकां सरकार ना, आमी विरोधी पक्षांत आसात, म्हाकाय खूबशें आयकपाक पडटा। ह्या दिसांनी सुद्दां अनेक जे सरकाराची दिशा चुकल्ली असल्या कारणान अनेक लोक उपासमाराची पाळी येतात, मायनिंगाचे पळयतात, अनेक फावटी म्हाका मेळटात, अध्यक्ष मेळटात, उपासमाराची पाळी येतात, लोक काडून उडयतात। कित्याक सरकार जे आसा जे कितें करपा जाय थंय लक्ष घालना। आयज मायनिंग खंय तरी लिगल मायनिंग जे आसा चालू जावूंक जाय आशिल्लो, कांय केलो ना। आयज सगळ्यो कंपनी काडून उडयतात। सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की पेपराची बरी पब्लिसिटी दिली, बरी भाशणां दिली म्हणून पोटाक पडना। हे काँग्रेस मजबूत करपा खातीर आमचे लिडरांचे आदर्श दोळ्या फुडें दवरून आमी काम करपाक जाय। ताणें खुबश्यो नवीन गजाली हाडल्यो ज्यो ओपोजिशन पार्टीन क्रिटिसायजूय केल्यो। म्हणजे जेन्ना ताणें 21 वयल्यान 18 वर्साच्या भुरग्याक अधिकार दिवपाचें चिंतलें की 18 वर्सांचो भुरगो जर वचोन आमच्या मिलिटरीन रावपाक शकता, आर्मीन रावपाक शकता, नेवीन रावपाक शकता, बिझनस चलोवपाक शकता, जाल्यार ताका देशाचो लिडर्स इलेक्ट करपाचो रायट कित्याक न्ही, कारण ताका विचार तो करपाक शकता। तेन्ना 18 वर्साच्या पिरायेक मतदान हाडलें, खूब लोकांनी ताचो विरोध केलो, पण आयज देश हो तरणाटे घेवन मुखार वयता। आमी सगळे अशे जमल्यात काँग्रेसचे मेंबर, कावन्सिलर, बायलो सगळे आमच्यो, कित्याक राजीव गांधी ज्या देशा खातीर आपलो प्राण सुद्दां त्याग केलो, ताका तेजी हत्या केली, पूण तो हत्या तेजी केली म्हणून तो आमच्या मनांतल्यान वचूंक शकना। जेणें बरें काम केलें ह्या देशा खातीर, देशाच्या जनते खातीर, ते आमी विसरूंक शकना। पूण ताणें बरें काम केलें, चड करून युथाक फुडें हाडपाक, महिलांक बायलांक फुडें हाडपाक, चलयांक फुडें हाडपाक तेजें मोठो योगदान आसा। अशें राजीव गांधी जो आसा ताणें आमचे खातीर जे आयज आमी कंप्युटर युगान आसा, आयज ते एक कंप्युटराचेर सगळें सायन्स आनी टॅक्नोलॉजी फुडें व्हरपाचें काम हें राजीव गांधीन केलें। इतले मजगती ओल्ड गोवा पंचायतीचो आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंच विशाल वळवयकार आपल्या कार्यकर्त्यां बरोबर काँग्रेसीत आयलो। राजीव गांधी यांची पुण्यतिथी आनी ती पुण्यतिथी आमी हांगा सेलिब्रेट करून आयज ठरयलें की हांव काँग्रेस पक्षान येतलो। ते कुमारजुंव्या मतदारसंघांत म्हाजें कार्य फुडें दवरपाचें हांव वचून आमचे माननीय गोवा प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडकर हांगा दितात। आनी कुमारजुंवाक एक तडफदार नेतृत्व करपाचें गुण बाब विशाला कडेन आसा। सगळे तरणाट्यांक एकठांय करपाचे आनी काँग्रेसचो विचार घरघरान पावोवपाचे हे धडाडी बाब विशाला कडेन आसा। तो राहुल गांधीच्या विचारान आकर्षित जाल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोवा डेअरीन नवें कोल्ड गोल्ड होमोजिनायज्ड टोंड दूद लॉन्च केलां। आदलें टोंड दूद डेअरीन मार्केटांतल्यान काडलां। ताचे परस खंय हें नवें दूद मातशें दाट, अर्दे लिटराची पोती 20 रुपया। ह्या नव्या दुधाक लागून डेअरीचो सेल 10 ते 20 हजार लिटरांनी वाडटलो म्हूण डेअरीचें गणीत। सोमारा दूद मार्केटांत पावलें। आज गोवा डेअरीन कोल्ड गोल्ड नावाने होमोजेनायज पाश्चरायज प्रिमियम टोंड मिल्क आमी लॉन्च केल्लें आसा। पयलीं आमचें टोंड मिल्क आसतालें पूण सादें टोंड मिल्क तें, इट इज नॉट अ प्रिमियम। हाका प्रिमियम नांव दिवपाक कारण कितें, आमी NPDD फंडा अंडर होमोजेनायझर घेतला, नवीन मशिनरी घेतल्या, त्या मशिनरीन प्रोसेस करून आमी विक्री करतले। हें दूद म्हणटा तें गोंयचेंच आसतलें दूद। गोंयच्या सोसायटींनी बल्क मिल्क कूलर बसयलो आमी। त्या सोसायटीन जे शेतकरी हाडून दूद घालता त्या बल्क मिल्क कूलरान इमिजिएटली हाडून घालिना फुडें थंयच्या थंय 4 डिग्री टेम्परेचराचेर ते थंड जाता। हे 4 डिग्री करपाक लागून कित्याक तर केलां तर ह्या 4 डिग्री सेंटिग्रेडाचेर खंयच्योच बॅक्टेरिया मल्टिप्लिकेशन जायना म्हणून 4 डिग्रीचेर थंड करता। तें दूद टँकरान हाडून हांगा नवीन होमोजेनायझर घेतले, तितूर प्रोसेस करतले, पॅकिंग करतले आनी कोल्ड गोल्ड नांवान विक्री करतले। पयलींचे जे टोंड मिल्क आमचे आसले ते सादें टोंड मिल्क ते आमी मार्केटांतल्यान विड्रॉ करतले। नवीनच आमी कोल्ड गोल्ड दूद लोकांक मागणीनुसार लॉन्च केलें आसा।
आणि आमी नवीन होमोनायझर बसयला आणि दाट दूध तयार करून मार्केटात उपलब्ध केला. लोकांक बरें दूध मेळचें होच आमगे गोवा डेअरी उद्देश आसा आणि लोकांक बरें करून दुधा सेव करची. आणि लोकांक हॉटेलांत जर हें एक उत्तम तरेन दूध आसा कित्याक तेमगे पयलीं 7 च्या जाताले आतां एक 12 च्या जातल्यो आणि आमकां त्या प्रमाण मार्केटूय मेळटलें आनी तांकांय फायदो जातलो. सो हे टोन मिल्क आनी कोण कॉम्पिटिटर आहा तुमच्या मार्केटान? आणि एक अमूल आसा आणि कोण ना. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.